नमस्कार. गोवंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर हांगा चर्चा करपाक आसात आनी आमचे भितर आसात उदयबाब भेंब्रे. उदयबाब भेंब्रे हे मडगांवचे आदले आमदार, एक कोंकणीतले खडेगाठ फुडारी आनीक मेन म्हणटा ते एक बरे पैकी साहित्यकार. उदयबाबाचे जरी थोडेच जरी साहित्य प्रसिद्ध जाल्ले आसले पूण तरी आसतना ते साहित्यांतल्यान एक कस म्हणटा तो आसता, कसो आसता तो दिश्टी पडटा. आनीक तांचे सद्याक तांणी जे इन्क्विजिशनाचेर एक पुस्तक बरयल्लें ताजें मराठीचें रुपांतर भाशांतरीत जावन तें आतां रोखडेंच प्रकाशीत जावपाचें. आनी ताज्या काय परस हे म्हणजे उदयबाबाचे बापूय लक्ष्मीकांत बाब भेंब्रे हांणी कातोलिकाचे धर्मप्रसाराचे मार्ग म्हणून एक जें पुस्तक बरयल्लें, सामको बरो संदर्भ ग्रंथा सारकें पुस्तक तें, ताजें पुनर्प्रकाशन जाता. आनीक दोनूय हाका म्हत्वाचें म्हणजे की दोनूय पुस्तकां आसात एकमेकांक धरून आसात. उदयबाब, एक तुमचें तें पुस्तक हांवें वाचलें तें म्हाका एक थ्रिलरच दिसलो. म्हणल्यार कितें हांव एक पिक्चर पळयता अशें दिसलें, अशें म्हाका हें दिसलें, सिनेमा पळयता अशें दिसलो. तुमकां ह्या विशयाचेर, इन्क्विजिशन ह्या विशयाचेर बरोवचें अशें कित्याक लागून दिसलें काय? एक कारण म्हळ्यार इतिहास ह्या विशयाची म्हाका आवड. आनीक ह्या विशयाची आवड आशिल्ल्यान खंयच्याय इतिहासाचें पुस्तक मेळ्ळें की वाचपाची संवय गोंयचें मेळ्ळें जाल्यार चड आपलें दिसतालें. तशें म्हाका सुमार 20-25 वर्सां फाटीं प्रोफेसर प्रियोळकारालें दी गोवा इन्क्विजिशन हें पुस्तक मेळ्ळें. आनी तें पुस्तक वाचतकच म्हाका त्या विशया विशीं आनीक जाणून जायन दिसलें, आनी कोणें बरयलें जाल्यार. आनी हांव मेळ्ळां ती पोरणी पुस्तकां भितर खुबशे पोरणे लोकांनी बरयल्लीं, ट्रॅव्हलर्स आनीक इतिहासकार दुसरे, ती जमयलीं. आनीक तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतलें की सुमार 30-35 पुस्तकां म्हजे कडेन जमलीं. 1-2 म्हाका मेळ्ळीं ना, ती हांवें सेंट्रल लायब्ररींत वचून वाचलीं. आनी वाचतकच म्हाका दिसलें की हो विशय इतलो नाट्यमय आसा आनी हो नाट्यमय विशय अजून भारतीय भाशेंतले खंयच्याच साहित्यांत येवंक ना, खंयच्याच भारतीय भाशेंतले साहित्यांत येवंक ना. तेन्ना तो आमी साहित्यांत हाडचो. पूण तेन्ना कादंबरी बरोवपाचो प्रयत्न पसून हांवें करूंक ना. हांवें म्हज्या 2 इश्टांक, पयल्याक इश्टाक सांगलें जो कादंबरीकार की असो एक बरो विशय आसा, पुस्तकां म्हजे कडेन आसात, तुमी बरोवचें म्हणून. तांकां व्हडलोसो तातूंत इंट्रस्ट दिसलो ना. मागीर दुसऱ्या एका कादंबरीकार मित्राक सांगलें आनीक ताणें पुस्तकां बी व्हेलीं म्हजे कडल्यान, आपूण पळयता म्हणून. आनी मागीर तातूंतल्यान महाबळेश्वर सोयलांचें युगसंवार म्हणटा तें पुस्तक आयलें, कादंबरी. पूण म्हजें समाधान जालें ना, कित्याक युगसंवारांत पयलींची फेज आयली धर्मांतराची. इन्क्विजिशनान कितें चलतालें तें आयलें ना. म्हाका जाय आशिल्लें तें. म्हणटकच तांणी वर्सां गेलीं कितलींशींच आनी कोण बरयना. म्हणटा मागीर एक दीस विचार मनांत आयलो की हांवेंच कित्याक प्रयत्न करचो न्हय. देवा, तूं मातशें हें करतात की तुमी हाजे पयलीं एक सुनापरान्त आनी एक दिवाळे अंक काडिल्लो आनी तातूंत भितर तुमी हाजेर एक लेख बरयलो व्हडलें घर म्हणून. आनी तो इतलो म्हणल्यार हे आशिल्लो की तो दिवाळे अंक असो म्हळ्यार हातोहात म्हणटा तसो खपलो. आनीक लोकांनी लास्ट बसून संग्रहात दवरिल्लो. एक 2-3 जे लेख आयिल्ले, एक तुमचे व्हडलें घर, दुसरो तो आजेन मंदिराचेर एक हे आयिल्लो. सो अशें तुमचे हे सुरवातेक आशिल्ले. सो ताजे फाटल्यान मागीर कादंबरी कडेन कशें पावलें काय म्हणून? हय, हो लेख बरयल्लो तो अभ्यास करता म्हणजे पुस्तकां म्हळ्यार हांव वाचीत गेल्लो, तातूंतल्यान तो लेख बरयलो. पूण तेन्ना पसून म्हजे तकलेंत ताजेर कितें एक साहित्यीक कृती बरोवची अशें बिलकूल मनांत नाशिल्लें. पूण जेन्ना हे 2 प्रयत्न हांवें केले ते अशें जालें तेन्ना म्हाका दिसलें हांवेंच कित्याक प्रयत्न करचो न्हय. आनी ते खातीर आनी इल्लोसो अभ्यास करचो पडलो. ना अशें न्ही, आनी इल्लो अभ्यास करचो पडलो. हांवें सांगलें कोणें की थोडे पुस्तकां खातीर म्हाका सेंट्रल लायब्ररींत वचचें पडलें, कित्याक पूर्ण पिक्चर दोळे मुखार आसपाक. आनी ते मेळटकच हांवें मागीर म्हजे पद्दतीन एक प्लॉट केलो. पूण एक थारायलें की म्हाका जाय तसो इतिहास मोडपाचो, बागोवपाचो ना. इतिहास एक्झॅजरेट करपाचो ना, इतिहास डिस्टॉर्ट करपाचो ना. इतिहास तसो दवरून ताका कल्पनेची जोड दिवन ती कादंबरी करपाची. आनी अशे प्रयत्नांतल्यान ती कादंबरी जन्माक आयली.
ताचे फाटल्यान तिचें इंग्लीश ट्रान्सलेशन जालें, हय. आतां मराठी जालें. हय. हे विशीं म्हणजे कशें ते लेखक एट्रॅक्ट जाले कशें बी जालें? वेगळें वेगळें घडलां. हय. आतां पसून हें मराठी जर धरलें जें तुवें सांगलो तें अकल्पिता हय, अकल्पिता अकल्पिता राव देसाय हाणें केलां. तें धरून चार जातात. हय. ताचे पयलीं 3 आयल्या, हय. इंग्लीश, कन्नड आनी तेलुगू. हां प्रत्येकाचो इतिहास वेगळो. हां इंग्लीश अणकार करून घेवपाचो फुडाकार हांवें घेतलो. ओके. हां हय. श्रीमती विद्या पळय ती कलकत्त्याक आसतात, तांकां हांवें विनंती केली की हाजें इंग्लीश करून घेवचें म्हणून. म्हणटच ते रितीन तें इंग्लीश पुस्तक आयलें. मागीर कन्नड आयलें तें वेगळे तरेन. हांव तें बरयता एक दीस एस.एम. कृष्णराव म्हणटा तो पाविल्लो. तो स्वता कन्नड लेखक हय. पूण कोंकणी मनीस हय. आनी गोंयांत कितलींशीं वर्सां शिक्षक म्हणून आशिल्लो. आतां बेंगलोराक आसता. हो विशय आयकतकच ताणें म्हळें तुगेलें पूर्ण जालें ते बरोबर आपल्याक धाडून दी, आपूण कन्नड करता आनी तें इवन प्रकाशक आपले कडेन आसा. म्हणटकच तशें केलें. पुस्तक तयार जातकच ताका धाडून दिलें. म्हणजे हें जातकच कितें बरोवन जातकच आनी ताणें तें मागीर कन्नड करून प्रकाशीत केलें मैसुराक. ताचे फाटल्यान तेलुगू जालें. थंय तेलुगू जातना थंय फुडाकार इल्लोसो दिनेश बामणेरकार हाचो. ताणें गोकुळदास प्रभू हांचे कडल्यान तेलुगू कोण करूंक शकता म्हणून विचारलें आनी ताणें रंगनाथ राव म्हणून एका ट्रान्सलेटराचें नांव सुचयलें. ताणें तेजे कडेन संपर्क सादून ताणें तें म्हळें आनी केलें. अशे रितीन हे तेलुगू कोंकणींतल्यान तेलुगू केलें काय इंग्लिशींतल्यान? ना, ताका देवनागरी कळटा त्या मनशाक, पूण ताणें आदाराक कन्नड घेतलें. ओके. कन्नड भाशा येता. कित्याक तेन्ना इंग्लीश जावंक नाशिल्लें. इंग्लीश मागीर जालां. म्हणटकच ताणें देवनागरी कोंकणी आनी कन्नड ट्रान्सलेशन ही दोनूय घेवन तें केलें. मराठी म्हणटा तूं हांगा जालें, पूण तेंय कशें जालें तेंय थोडेशें अपघातान. प्राध्यापक कल्पिता राव देसाय हांचे वडील सश्याम देसाय तांणी कांय इतिहासीक कादंबऱ्यो बी बरयल्यात आनी इतिहासाचेर बरयला. इतिहासाचे प्रोफेसर आशिल्ले ते कोल्हापुराक खूब वर्सां. तर पुणेची मेहता पब्लिशींग हावस ह्या प्रकाशन संस्थेन अकल्पिता बायक विचारलें की आमकां ती पुस्तकां रिप्रिंट करूंक जाय, तुजें परमिशन जाय. तें उलोवणी चलता आसतना ताणें मदीं हें विचारलें की समजा आपणें एका बऱ्या कोंकणी कादंबरीचें मराठी केलें जाल्यार तुमी प्रकाशीत करशात काय म्हणून. ताणें हय म्हणून सांगलें. ओके. आनी ताणें हय म्हणून सांगतकच ताणें तें मराठी अणकार केलो आनी त्या प्रमाणे तें आतां तयार जावन आयलां. आनी शुक्राराक 22 मार्चाक ताचें प्रकाशन जावपाचें आसा. अशी ही चारूय अणकारांची गजाल. रिस्पॉन्स बाकीच्या भाशेन जे पुस्तकां ताका रिस्पॉन्स कसो? म्हाका सादारण इंग्लिशीचो खबर आसा. हय. कन्नडाचें मेळूंक ना. म्हणजे एक दीस हांवें शानबाग फोन केल्लो की फिडबॅक कितें आसा काय म्हणून. पूण ताणें म्हळें की इतलीं पुस्तकां कर्नाटकांत प्रसिद्ध जातात की आपल्याक पसून कळूंक पावना म्हणून की कोणें खंय बरयलां कितें काय ताजे विशीं. तेलुगूचेंय कांय कळ्ळें ना. मराठीचें आतां पळोवपाचें, पूण इंग्लिशीचें खूब बरें आसा. इंग्लीशचे अणकाराचें फिडबॅक खूब बरें आसा. म्हणजे ज्यांच्या हातांत तें पावलां आनी एक तर फोन करून वा दुसरे तरेन मॅसेज धाडून त्या विशीं आपलें एप्रिसिएशन कळयलें. तुमी त्या पुस्तकाक म्हणलां की ही कादंबरी बरोवपाचें कारण म्हणजे ती एक तरी कादंबरी स्वरुपाक आसा कारण ती लोकांक आवडची म्हणून. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमी तांचो की हो जो इतिहास आसा तो भायर पावूंक ना, पावलें जाल्यार एक विद्रूप रूप घेवन पाविल्लो आसा. आनी कितें वेगवेगळे गैरसमज आसा ते पयस जावचे म्हणून तुमी ही. सामकें खरें, सामकें खरें. जालें कितें आतां एक प्रश्न येतलो तूं विचारलो त्या प्रमाणे कादंबरी कित्याक. इतिहासाचें हांवें सांगलें तशें हांवेंच 35 पुस्तकां जमयलीं. म्हजे नदरेन आनीकय आसूं येतात, बरें दुसरी भाशांनी आसूं येतात. पुर्तुगेज म्हाका सादारणशी कळटा पूण चड बरी कळना. पुर्तुगेजीन खूब पुस्तकां आसूं येतात.
म्हणटकच पूण आमच्या लोकांक इतिहास वाचपाची व्हडलीशी संवय ना. तो मागीर शिक्षण क्षेत्रांतलो मनीस आसूं वा दुसरे खंयच्याय क्षेत्रांतलो मनीस आसूं व्हडलोसो इतिहास वाचूंक वचना. म्हणटकच हांवें मनांत धरलें तें अशें की इतलीं पुस्तकां आज पर्यंत आशिल्लीं तीं कांय नवीं न्ही, लोकांनी वाचूंक ना. ताका लागून लोक ह्या विशयाचेर व्हडलोसो जाणकार ना. म्हणटकच हें जर साहित्य म्हणून जर दिलें जाल्यार चड लोक वाचतलो आनी चड लोकां पर्यंत हो विशय पावतलो आनी पावतलो तो सारको इतिहास इंटॅक्ट दवरून पावतलो. म्हणजे खूब फाटी तुवें म्हणटा तशें इतिहास मोडपाची किंवा भागोवपाची एक टेंडन्सी कांय जाणां मदीं आसता. म्हणजे आपले प्लॉटाक सूट जाता अशे रितीन इतिहास भागोवप म्हाका तें पसंत ना. इतिहास आसा तसो दवरून तुजो प्लॉट त्या प्रमाणे मागीर तयार करपाचो. म्हणल्यार ह्या दोनूय नदरांनी एक इतिहास सारको आमच्या लोकां मेरेन पावचो आनी इतिहास वाचूंक वचनात म्हणून तो साहित्याच्या रुपान पावचो. हे दोन हेतू नदरे मुखार दवरून हांवें तें काम पूर्ण केलें. उदय बाब, हे तुमचे पुस्तका विशीं जालें. हय. ताजे परस म्हाका दिसता की तुमी तें दुसरें जें रिप्रिंट केलां पुस्तक तुमच्या बापायचें, तें म्हाका दिसता सामकें म्हणल्यार तातूंत भितर आनी अशें की कसो प्रसार धर्मप्रसाराचे मार्ग आपणायिल्ले पुर्तुगेज आमच्या मिशनऱ्यांनी आनी ते आनी एक ते वाचपाक थोडेशे म्हणजे पयलींची भाशा आशिल्ल्यान ती मातशें वाचपाक मातशें कठीण आसता हें आसता. पूण एकदां जर तें पुस्तक हातांत घेतलें, म्हजे कडेन पयलींचे प्रत हांवें वाचले, एकदां हातांत घेतलें की तें हातांतल्यान सकयल दवरपाक जायना, इतलो बरो तातूंत आनी विस्तारान बरयल्लो आसा. ते पुस्तका विशीं मातशें सांगात. त्या पुस्तकाचो इतिहास असो की म्हजो बापूय लक्ष्मीकांत बेंब्रे, आमी पापा म्हणटालीं, हांव पापाच म्हणटा. पापाक शिक्षा जाल्ली 4 वर्सां बंदखण आनी हद्दपारी पुर्तुगालाक. म्हणटकच 4 वर्सां तो पेनिश बंदखणींत उरलो आनी पेनिश बंदखणींतल्यान सुट्टकच ताका हाडून लिस्बनाक दवरलो आनी लिस्बनाक तो आनीक 12 वर्सां उरलो. आतां तूं म्हाका विचारतलो किंवा आनी कोणूय विचारतलो की जर 4 वर्सां बंदखण आशिल्ली आनी त्या बंदखणींतल्यान जर सुटलो जाल्यार 12 वर्सां कित्याक रावलो लिस्बनाक. ताजें कारण अशें की 4 वर्सांनी पुर्तुगेजांनी एक एमनेस्टी जाहीर केली की ह्या गोंयच्यान व्हेल्ल्या कैद्यांक जगांत खंय वचचें पूण भारतांत वचूंक जायना. त्या वेळार पापान एक स्टँड घेतलो की हांव जावन येवंक ना, तुमी म्हाका हांगा हाडला, तुमी म्हाका व्हरून पावयात आनी तोय बी गोंयांत, म्हाका दुसरे कडेन जगार आनी कसलेंच काम करपाचें ना. परिणाम कितें जालो, तो उरलो. आनीक 4 वर्सांनी पुर्तुगेजांनी दुसरी एमनेस्टी जाहीर केली की भारतांत खंय गेल्यार जाता पूण गोंयांत वचूंक जायना. परत तीच जाप आनी ते जापेक लागून तो 12 वर्सां थंय उरलो. आनी गोंय मुक्त जातकच डिसेंबरांत जालो न्ही, एप्रील म्हयन्यांत तांणी विमान धाडलें आपल्या प्रिजनर्स ऑफ वॉरांक व्हरपाक. कारण शरण येतकच कांय तांचे सैनीक हांगा आशिल्ले, तांकां व्हरपाक पळय कराचीच्यान जें विमान धाडलें त्या विमानाचेर 4 जाणांक धाडले. तातूंत पापू शिरोडकार, नारायण नायक आनी निकोबाब कारापुरकार हे 4 जाण एप्रील 1962 गोंयांत पावल्यात. तेय तांकां अशेंच हद्दपारच केल्ले तांकां. हय, तांकां बरोच चड शिक्षा आशिल्ल्यो आनी हातूंतले उरिल्ले 3 जाण आफ्रिकेक आशिल्ले, कारण तांकां चड मोठी शिक्षा दिल्ली. ते फरक करताले, एक राजकीय कैदी आनी क्रिमिनल म्हणटाले ते. म्हणजे क्रिमिनल म्हणटा त्या मनशाक आफ्रिकेक धाडप, ताका मोठी शिक्षा दिवप, आनी राजकीय सिवील सत्याग्रह करपी हांकां कमी शिक्षा आनी पुर्तुगालांत दवरप. पूण पापू शिरोडकाराक क्रिमिनल अशी हय 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 अशी. आतां कित्याक लागून म्हणटा तें हांव विसरलो मातशें, पूण तांचे तांणी एक स्वता पुस्तक बरयलां, तातूंत तें आसा. पूण ताजें इंग्लिशीय अणकार आयला, तातूंतय तें आसा. कितें तरी एक आरोप असो घालो ताजेर की जो आरोप क्रिमिनल कायद्यांत पडटालो. म्हणजे उदाहरणार्थ आझाद गोमंतकाचे 2 लोक बी पळय आशिल्ले, तांकां ते कायदे लायताले, ते कायदे लायताले. ते मिलिटंट एक्टिविटीज आशिल्ले, म्हणजे वायलंट. आतां पापा बी आशिल्लो त्या सत्याग्रही चळवळींतलो मनीस. ह्या लोकांक पुर्तुगालाक धाडल्यात. टी बी कुना, पुरुषोत्तम काकोडकार, पापा,
डॉक्टर राम हेगडे हे सगळे पुर्तुगालात आशिल्ले, पूण बाकीच्यांक तो कायदो लावन आफ्रिकेक धाडली. पूण ताका लागून तांकां मागीर आफ्रिकेच्यान पुर्तुगालाक हाडले आनी पुर्तुगालकारांक. आनी जर 12 वर्सां जर तुमचे बापूय जर पुर्तुगालाक रावले करताले कितें? हां, तोच प्रश्न. दुसरो एक ताणें स्टँड घेतलो की सबंद आपलो खर्च तुमी करपाचो. आपूण कसलोच वेवसाय करपाचो ना, कसलीच जोड आपूण घेवपाचो ना. म्हणटकच वेळ कसोय तरी काडूंक जाय न्ही. रेस्ट्रिक्शन्स आशिल्ली आनी रेस्ट्रिक्शनांतल्यान ताका सूट कितली आशिल्ली, थियोजॉफिकल सोसायटींत वचूं जाता, कारण थंय राजकारण ना. ग्रंथालयांनी वचूंक जाता, म्हणजे लायब्ररींनी आनी आर्कायव्सांत. हाजी भायर कसलीच एक्टिविटी करूंक जायना. पूण पापान केली हांव, पूण ती कितें समाज सेवा म्हणून केली. म्हणजे कांय पुर्तुगेज लोकांक इंग्लीश शिकयली, कांय पुर्तुगेज लोकांक संस्कृत शिकयली, आनी एक ग्रीक बायलेक इंग्लीश शिकयली आनी तिजे कडल्यान आपूण ग्रीक शिकलो. अशें म्हणजे हातूंत वेळ आपलो काडलो. आनी त्याच बरोबर ह्या आर्कायव्सांत वचून ह्या ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पळोवन थंयचे जे हांगा गोंयांत मेळनात, ताजे वेल्यान तें पुस्तक बरयलें. तें पुर्तुगालाक बरयलें. आनी मागीर पुर्तुगालच्यान येतकच ताणें तें पुस्तक बरोबर हाडलें आनी मुंबय तें गोवा हिंदू एसोसिएशनान छापलें 1986 वर्सा. म्हणजे जवळ जवळ 38 वर्सां जालीं. तें पुस्तक मेळना जालें. लोक म्हाका विचारूंक लागले, म्हजे कडेन नाशिल्लें, म्हणजे हांवें पसून वाचलें तें हालीं. म्हणटकच हांवें मागीर गोवा हिंदू एसोसिएशनाक विचारलें की तुमची कितें परत छापपाची बी तयारी आसा. ताणें सांगलें ना, आमी भोवतेक प्रकाशन थांबयलां. हांवें छापलें जाता, अवश्य म्हाका आनंदान. ताणें परमिशन दिलें आनी त्या प्रमाणे तें रिप्रिंट जावन आयलां. हे हो जो सगळो इतिहास आसा तो एक आमी म्हणलें उदक म्हणटा तशें एक थ्रिलर टायप ऑफ. इवन भाशा जरी हे आसली, म्हणजे पयलीं आशिल्लें ते नारळ बी तसलें आहा आनी खोबरेल ताका ते तशें हे आसा. पूण एक हातूंत भितर हे सगळे जेन्ना तुवें पयलींदा वाचलो, वा पुस्तक जे तुमच्या पापाच्या पुस्तकाक तुमी पयलींदा वाचलें, तेन्ना तुमचें रिएक्शन कशें आशिल्लें? तातूंतल्यान जे कायदे केले बिले ते सगळे कळटाले. पूण एक प्रश्न म्हजे मुखार आयलो हें रिप्रिंट करतना, की भाशा ही त्या काळांतली मराठी, जातूंत शुद्धलेखन वेगळें आसा आनीक कांय तिका थोडोसो कोंकणीचोय फ्लेवर आसा, जे आमच्या गोंयकारांच्या बाबतींत घडटालें. म्हणजे अशें म्हणटात की डॉक्टर पिसुर्लेकाराची पुणे युनिवर्सिटीन 5 व्याख्यानां केल्लीं हाजेर, पुर्तुगेज मराठी संबंदाचेर. ती व्याख्यानां तो उलयता आसतना लोक हांसताले म्हणून, कारण गोंयकाराचें उलोवप हें वेगळें जातालें. म्हणजे सगळे अनुस्वार मिनुस्वार तो उच्चारतालो, नापियां जाताले. तशें हांगा ते अनुस्वार बी सगळे आयल्यात, जे आज मराठींतल्यान गेल्यात. म्हणटा म्हज्या मुखार प्रश्न आशिल्लो की ते निवळावचे काय कितें, म्हणजे आयच्या वाचकाक संवकळ जावपाक. पूण मागीर हांवें येवजिल्लें की तुवें म्हणटा तशें कांय उतरां तातूंत आसात, कांय एक्सप्रेशन्स आसात जी बदलची पडटली आशिल्ली, आनी ताजें जें इतिहासीक म्हत्व आसा तें वतलें आशिल्लें. म्हणटा तें तशेंच उरचें म्हणटा हांवें धरयलें की आसत तशेंच छापचें. तातूंत एका काना मात्रेचो वा अनुस्वराचो बदल केलो वता, बदल करूंक. हातूंत भितर आनी एक आहा, ते मडगांवां जेन्ना पयलीं आमची लग्नां दारां बंद, पुर्तुगेज कायद्यान दारां बंद करून घातलेलीं, आनी तातूंत बी तुमच्या हातूंत बापायची पुस्तकां आहा की पयलींदा मडगांवांक दार उक्ते दवरून लग्न जालें तें आनी स्टार्ट मडगांवां जालें म्हण. कारण हांव जेन्ना मडगांवाचेर अभ्यास करतालो तेन्ना म्हाका तातूंत हें मेळ्ळें. पूण अशे वेगवेगळे उल्लेख तातूंत भितर आसात. एक म्हाका सांगात, आतां ही तुमची 2 पुस्तकां जालीं, असो हे जो असो इतिहास सांबाळून दवरपाचो आनी हें करपाचें खरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटाचें काम जाता अशें हांगा? खरें जाता काय म्हणटा अशें काम? जायना, तेंच मोठें दुर्दैव. आज जर तुजे कडेन किंवा म्हजे कडेन कोणेंय जर गोंयचे इतिहासा वेलें एक बरें पुस्तक म्हाका दी अशें म्हणून सांगलें, आनी खंयच्याय भाशेंतल्यान दी अशेंय सांगलें, जाल्यार आमचे कडेन एकूय पुस्तक ना. एक पुस्तक खूब वर्सां फाटीं मनोहर माळगांवकाराचें सरकारान काडिल्लें.
पूण ते इतिहास म्हणूंक जायना ते ट्युरिस्टां खातीर काडिल्ले पूण खुबशी म्हायती आशिल्ली आनी इतिहास सारको आशिल्लो पूण जालें जाल्यार बरोवप हें पर्यटक दोळे मुखार दवरून बरयल्लें अभ्यासक दोळे मुखार दवरुना पूण आज दुर्दैव अशें की आज आमचे कडेन एकय पुस्तक एकच आदी समज स्वातंत्र्य लढ्याचो इतिहास म्हणजे दोन खंडान स्वातंत्र्य लढ्याचा हांव म्हणटा तो गोंय स्वातंत्र्य लढ्याचो आसा ते मनोहर हिरबार सगळे ते आसा मागीर आनी कांय स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपली आत्मकथनां बरयल्लीं आसात देखीक प्रभाकर सिनारी विश्वनाथ लवंदे मोहन रानडे हांणी बापू शिरोडकार हांणी हातूंतूय तो इतिहास मेळटा पूण हो कसो हो थोडो थोडो एक सलग इतिहास अशें म्हणटात की 3000 वर्सां पयलींचो पसून इतिहास मेळटा ताजे पयलींचो मेळना म्हणटा तो जो इतिहास आमकां जाय आज पर्यंतचो तो मेळपा सारकें पुस्तक आमचे कडेन ना हें दुर्दैव कितें गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय दिसता कोंकणी अकादमी आसा आमचे कडेन मराठी अकादमी आसा हय युनिवर्सिटी आसा हय हय खरें म्हणत जाल्यार सरकारान तांकां सरकारी संस्थो न्ही त्यो सरकार तांकां फंड करता सरकाराच्यान तांकां आदेश दिवं येता कॉन्स्टिट्युशनान तशें आसा त्या ह्या संस्थांचे आनी सांगूंक जाता की बाबा ह्या विशयाचेर असायनमेंट दिवन पुस्तकां बरोवन घेयात म्हणून बरोवपी लोक आसात न्ही युनिवर्सिटींत हिस्ट्री डिपार्टमेंट आसा कॉलेजांनी हिस्ट्री शिकोवपी लोक आसात आनीक इतिहासाचे दुसरे अभ्यासक आसात तांकां असायनमेंट दिवन ही पुस्तकां बरोवन घेवन येतात एक आतां परत आमी इन्क्विजिशना कडेन येवया इन्क्विजिशनाचें एक आतां एक हें आसा की डिस्ट्रक्टीव टायपूच हे आयला म्हळ्यार असो छळ केलो तसो छळ केलो आनी ताका मेन म्हणटा ते एक धर्मवादाची किनार लायतात ही कितली बरोबर काय म्हणून इन्क्विजिशनाक आनी धर्माक संबंद आसा पूण कांय लोक ते खंयचे खंय पावयतात उदाहरणार्थ इन्क्विजिशनान धर्मप्रसार केलो अशें म्हणटात ना पट खबर धर्मप्रसार करपी संघटना वेगळी आशिल्ली पुर्तुगेजांची इन्क्विजिशन कित्याक स्थापन जालें तर सुरवातीक तांणी आमच्या थळाव्या लोकांक धर्म दितना कसलेच तरेचे तांकां शिक्षण किंवा समजावणी दिवपाचो प्रयत्न केलो ना म्हण धरया की त्या काळांत हांव आसा म्हाका बातेस्म दिलो क्रिस्तांव केलो म्हाका क्रिस्तांवपण म्हणजे कितें हें शिकयलेंच ना हाजो परिणाम असो जालो की हांव क्रिस्तांव आनी हांव इगर्जेंतूय वतां पूण त्याच बरोबर हांव शिगम्याक आनी जात्रेकूय वतां हें शिगम्याक आनी जात्रेक वचप पळय आसा तें क्रिस्तांव धर्मांत बसना आनी म्हणून सगळो चांचाळ जाला इवन सेंट फ्रांसीस झेवियर पळय आयला 1552 सुमार गोंयांत ताणें ही परिस्थिती पळोवन तें पत्र राजाक बरयलें की ताजे पयलींय बी बरयलें लोकांनी आनीक मागणी आशिल्ली ताणेंय बरयलें की हांगा क्रिस्तांव लोक जाल्यात पूण ते सारके क्रिस्तांव जावंक ना बरे क्रिस्तांव जावंक ना ताणें शब्द वापरलो तो बरे क्रिस्तांव आनी फक्त हे गोंयचे हिंदूक लागून हांगा ज्यू कुटुंबां आशिल्लीं जांकां पुर्तुगालांत क्रिस्तांव केल्ले ओके तांच्या संबंदान हेंच घडटालें ते भायल्या तराक पळयल्यार ते क्रिस्तांव पूण ते आपल्याल्यो पयलींच्यो पद्दती पाळटाले म्हणजे हें बरयतकच राजान खूब वर्सां निर्णय घेतलो ना कारण पाद्री भितरूच 2 मतां आशिल्लीं एक मत आशिल्लें की हें बऱ्याक पडटलें कडक जर कितेंय धरलें जाल्यार लोक सारको लागीं येतलो पूण दुसरें मत आशिल्लें की हाका लागून लोक भितलो आनी फाटीं सरतलो म्हणून हें इन्क्विजिशनान जर कितेंय कन्वर्ट जावचें धरलें टाळटलें म्हणून ताका लागून राजा निर्णय घेनाशिल्लो पूण जालें अशें की राजा मरतकच राणी सत्तेर आयली आनी ते राणयेन आनी हें सेंट फ्रांसीस झेवियर मरतकच 8 वर्सांनी सुमार तो आसतना ताच्या पत्राचो विचारच जालो ना मागीर ते राणी मातशी इल्लीशी धर्मिश्ट आशिल्ली ते राणयेन हे निर्णय घेतलो आनीक 1560 वर्सां हांगा इन्क्विजिशन आयलें आनीक एका आर्चबिशपान
पुर्तुगालांतल्या एका कॅथॅड्रलांत शर्माव सांगतना सांगलां की जे कोट केल्लें आसा कोणें दोतोर आंतोनियो नोरोन म्हणटा तो हांगच्या हायकोर्टाचो जुवीज म्हणून आयिल्लो पुर्तुगेज मनीस आनी ते प्रसूत पिळवळकारान कोट केला आपल्या पुस्तकांत की सुरवात जाल्ली इन्क्विजिशन स्पेनांतलें इन्क्विजिशन वायट आशिल्लें, मागीर आयलें पुर्तुगालचें आनीक वायट आशिल्लें, पूण सगळ्यांत वायट आशिल्लें तें गोंयचें इन्क्विजिशन म्हणून कळ्ळें न्ही. म्हणल्यार हांगा तांगेली सगळी धार इल्लीशी चड आशिल्ली. आनीक काम कितें तांचें की जर क्रिस्तांव जाल्ले मनशान खंयची आदली रीत आपली आपणायली देखीक लग्नाच्या बाबतींत जर किंवा दुसरे कसल्याय बाबतींत जाल्यार तो गुन्यांव ह्या ट्रायब्युनलान ट्राय करप. इवन म्हाका दिसता कसली कलाकृती करपाक जाय नाशिल्ली, मुर्ती तयार करपाक जाय नाशिल्ली. एक्झॅक्टली अशे तरेन म्हणजे खंयच्याय रितीन जर ते तांगेल्या धर्मीक फासकेंत बसना जाल्यार तो गुन्यांव आनी त्या गुन्यांवाची ट्रायल करपी हो ट्रायब्युनल. इन्क्विजिशन म्हणजे ट्रायब्युनल एक्चुअली. केन्ना 3 जाण आसताले केन्ना 2 जाण आसताले आनी तांणी ट्राय करून ताका शिक्षा दिवप. ताका गुन्यांव केदो मोठो त्या प्रमाणे ताका शिक्षा दिवप हें इन्क्विजिशनाचें काम. उदय बाबा, एक आतां निमाणो प्रश्न तुमकां की आमचे जे बाटाबाटी जातकीर कांय जाणांनी देव वाचोवपाक किंवा हें केलें, ताका आनी इन्क्विजिशनाक कितें संबंद आसा काय म्हणून अशी शिक्षा कडक जाता म्हणून गांवचे गांवच सोडून गेले अशेंतलें बी कितें आसा? आसा म्हणजे अशें म्हणटात की 2-3 फावटी गोंयकारांची मायग्रेशन जाली त्या काळांत. एक मायग्रेशन जालें तें धर्म बदलपाक येतात म्हणपाचें भंयान, कळ्ळें न्ही. देखीक तिसवाडेंत पयलीं जाल्लें, साश्टींत मागीर 25 वर्सांनी सुरू जालें. म्हणजे ह्या साश्टीकारांक खबर आशिल्लें आनी ते जेन्ना येतात म्हणून कळ्ळें तेन्ना साश्टीकार गोंय सोडून गेले, जे आज तुका कर्नाटकांत आनी केरळांत मेळटात. मागीर जेन्ना इन्क्विजिशन जालें तेन्ना चडशें मायग्रेशन क्रिस्तांवांचें जालें. कारण इन्क्विजिशनाची बडी ही क्रिस्तांवाचेर आशिल्ली. म्हणजे जे गोंयकार क्रिस्तांव जाल्यात तांचेर, हिंदूचेर नाशिल्ली. जे हिंदू उरले तांचेर नाशिल्ली. आनी थोडे हिंदू उरले, थोडे सगळे 100% लोक कन्वर्ट जाले नात. थोडे हिंदू उरले आनीक पूण तांकां इन्क्विजिशना पासून व्हडलोसो त्रास जालो ना. थोडोसो जाला, मागीर निमाणे कडेन तांणी त्या लग्नाचें बी रूल करून ताका तो त्रास हाडला, पूण चड भोगलां तें क्रिस्तांवांनी. आनी मंगळुरांत तुका जर आज मोठ्या प्रमाणांत क्रिस्तांव मेळटात ताचें एक कारण इन्क्विजिशन. संपूर्ण फकत इन्क्विजिशना खातीर ते गेले अशें न्ही. मदीं खंय दुश्काळ पडला, मदीं मराठ्यांची आक्रमणां जाल्यांत, अशे वेगळे कारणां खातीर ते गेल्यात. पूण एक कारण इन्क्विजिशन, कारण त्रास जातालो तो क्रिस्तांवांक. हय, तो हे आशिल्ले उदय बाब भेंब्रे. उदय बाब, ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचें मेन कारण म्हणजे हे लिपिल्लो आमचो म्हणजे लोकांक खरो इतिहास पावचो. आनीक म्हजे कोतान ही दोनूय पुस्तकां, एक कादंबरी आसूं, ही कादंबरी सुद्दां आसूं, पूण तातूंतल्यान ती म्हणजे इतिहास एक दस्तावेज आसता तो. दुसरे तुमचे हाजे पापाचे जे पुस्तक आसा, ही दोनूय पुस्तकां म्हाका दिसता की इतिहासाचे जे अभ्यासक आसात तांकां एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून एक ही सामकी पुरक अशी दोनूय पुस्तकां आसात. आनी ती तुमी उजवाडाक हाडली, ताका लागून सगळे गोंयकाराचे वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी येवन तुमच्या हांगा सगळीं मतां मांडली. मेन म्हणटा इतिहास कसो घडलो, धर्मांतर कशी जाली, मागीर आमचे मायग्रेशन्स कशी जाली, हाजेर हो सगळो उजवाड पडलो. ताका लागून तुमचें देव बरें करूं. आनीक आमकां सगळे जे पळोवपी आसात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.